पी मॅडम दिल्लें मेमोरंडम दिल्लें आनी सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स जाय कितें करपाक तें सगळें दिल्लें तें इम्प्लिमेंट केलां काय केलां ना तेंय आमकां कळपाक जाय आसलें. आतां 6 डेथ जाले आनी अशें करून कितली डेथ जातली. ताका लागून आमी आयज कलेक्टराक मेळपाक येयले कित्याक कलेक्टरान इम्प्लिमेंट करपाक जाय सुप्रीम कोर्टा गायडलायन्स आनी तें आमचें डिस्कशन जालें थिंगा की सांगते वो म्हळें सगळें इम्प्लिमेंट जालो म्हणटा जालो जाल्यार डेथ कंटिन्यू कित्याक जाता आनी जाता ती आतां जायती आमी डिस्कशन सांगलें जायते इन्स्टिट्यूशन आहाय बीच प्लांट आनी काही ब्रांच आहाय थिंग कित्याक जायना गोंयांच कित्याक जाता गोंय कित्याक जाता तुका हांव हें क्वेश्चन केलें कित्याक गोंय जावन ते गोंयचें नांव पिड्यार जाता आनी एक ट्रेंड अशी जाल्या सुसायड जावपा इन बीच पिलांनी. आतां आमच्याय भुरगे आतां जायते भुरगे आमचे NIT येयलो आहाय IIT येयलो आहाय आनी जायते जावन आमच्या इंडिया गोंयचे भायर वयता शिकपाक. सो आज ते तेंचे माय पायचेर प्रेशर आसतलो अशें अशें घडटा म्हणून बीच पिलांनी अशें इन्स्टिट्यूटान. सो हें बंद जावपाक जाय खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आमी डिमांड केला हें स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक सुप्रीम कोर्ट गायडलायन आनी हें रियल फॅक्ट्स कितें आहाय ते काडपाक जाय कोणाकूय लिपोवपाक नाका कोणाकूय सांबाळपाक नाका. आतां ते आमची भुरगीं खंयचे जावं ते गोंयचे जावं गोंयचे भायर जावं ते आमकां आमी सांबाळपाक जाय. ते जे इन्स्टिट्यूशनान एडमिशन घेताय वीक भुरगीं न्हू ते स्मार्ट भुरगीं ते कित्याक थिंगा एडमिशन मेळपाक जाय ते आन्सर करपाक पडटा ते एंट्रन्स एग्जाम आन्सर त्यो क्लियर करून येयलो भुरगीं ते वीक भुरगीं न्हू ते हे आतां तांकां कितें डिप्रेशन आहलें काय आनी कितें इश्यू आहले तेन्ना आमी तांकां हेल्प करपाक जाय. सो हें डिमांड सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सांगलोलें आहा हें सगळें जावपाक जाय. सो आमी आयज कलेक्टराक सांगलां हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी केस एसपी डेथ जाता ती जावपाक शरीपणा. कलेक्टरान सांगता कलेक्टरान सांगता सो डेथ जाली कितें इम्प्लिमेंटेशन केलें म्हणटा कमिटी काडलो आहा कन्सलर्स दवरलो आहाय CCTV घायलो पयलीं म्हणटा ती बट डे टायम कन्सल्टींग करताली आतां 24/7 खंयच्याय टायमाचेर कन्सल्टींग करपाक तिंगा दवरलो आहाय म्हूण सांगलां. सो भुरग्यांक केन्नाय फकत शाळेंत तें क्लासीस बांक करून येवपाक नाका सो तेंच्या रातचेंय करपाक जाता म्हणटा. सो 24/7 ती कन्सल्टींग आहा म्हणटी CCTV आहा आनी सगळें आतां कांय एग्जामीय तेमी रिलॅक्सेशनूय दिलां कांय पेपर्सां एग्जामीय आसना म्हणटा प्रेशर लो करपाक. सो हें सगळें केलें म्हणटा केलें जाल्यार सुसायड जाताय कितें. रिपोर्ट अजून येना फॉल्टले कितें आसता तुमकां कितें दिसता लास्ट टायम आमी एसेंब्लीकूय क्वेश्चन आन्सर बी येयल्लो हेजे सो 5 डेथ जाल्ले ना सो हेजें तेमी रिजन दिल्लें डिप्रेशन म्हणून आनी एग्जाम टेंशन आनी फकत एक डेथ दिल्लें आनी एक रिजना लागून. सो आमची एसेंब्ली आन्सर मेळ्ळ्यात ते सो फकत आतां स्टडीज आनी डिप्रेशन ते रिजन दिल्लें आहा आनी कांय डिप्रेशन ताका ड्रग डोज मेळिल्लो तें आमच्यान कांय सांगपाक तें रिपोर्टा आमकां रिपोर्ट कांयच ना ते म्हणटा इन्वेस्टिगेशन चलता त्या एंगलांनी सो तेजें कांय क्लियर हें न्हू चडशें लास्ट टायम जालें डिप्रेशन डिप्रेशन कोर्सान धाडला ते आमी म्हाका फस्ट इयर ते हे स्टुडंट थर्ड इयर आहा फायनल जालो ना सांगता कमिटी काडली तुमी आतां ना कमिटी काडिल्ली आतां एक कमिटी काडिल्ली आफ्टर कलेक्टरान इतली जातकीर इन्सिडंट जाती सो तांणी रिपोर्ट बी केल्लो काय मेळना न्ही तुमकां तेजें कांय मेळना तो आतां सबमीट केला म्हूण सांगलो म्हाका तेजें आजून कन्क्लुजन जालो ना. हेजे मुखार आनी कितली डेथ जातल्यो काय ना म्हूण तें कितें सांगलें तेंच जाल्यार responsible जावपाक कोण नाका आसतलो? एक तें ट्रेंड जावपाक नाका एका फाटल्यान एक आनी गोंयां दुसरे कडेन आमकां आयको येना त्यो कित्याक हेज्या टफ इन्स्टिट्यूशन आहाय डिप्रेशन कॅन एनीवेअर आतां डिप्रेशन जाल्यार हांगाच कित्याक जाता तें जाण जावपाक जाय आमचें रिजन जावपाक जाय गोंयांच कित्याक जाता दुसरे आज कलेक्टराक मेळ्ळे कलेक्टरान सांगिल्लें बीच स्कुलांनी सगळे मेजर्स प्रिवेंटीव मेजर्स आर पुट इन प्लेस. तुमकां दिसता तें सारकें थिंगा आसा वा तुमकां दिसता तुमकां थिंगा तें तितलें बरोबर जायना हो कलेक्टर बेश्टे सांगचो. तें कितें आमकां थिंग फिजिकली वचोन थिंगा आमी इन्स्पेक्शन केलें ना सो एज पर कलेक्टराक सांगलां ते प्रमाण ती सॅटिस्फायड आहा सो सगळे गायडलायन फॉलो करता म्हणटा ती बीच स्कुलान. तुमी एज एकाच कॅम्पसाचेर त्याच एक खूप दुखद गोष्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार वी ऑफर द कंडोलन्सीस टू ऑल द फॅमिलीज खूप दुखद गोष्टी खंयच्याच आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक अशें शेणप म्हळ्यार इट इज नॉट अ गूड थिंग. सो आमी मेनली आयिल्ले कित्याक जेन्ना 5 इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना CMान एनावन्स केलें की कलेक्टर इज गोईंग टू डू इन्वेस्टिगेशन इन गिव हिम अ रिपोर्ट. आज 6 डेथ जालो पयलीं 2 दिसां पयलीं. सो आमी तेंच विचारपाक आयिल्ले की बाबा पयलो जो रिपोर्ट तुमी दिलो काय ना आनी कित्याक आज जेन्ना CMाक तुमी विचारलें ताणें परत तोच स्टेटमेंट दिलो की आपूण कलेक्टराक सांगतलो स्टडी कर आनी रिपोर्ट दी म्हणून.
हे ताजे स्टँडर्ड स्टेटमेंट्स येता फक्त, पूण हाजे निश्कर्श कितें येता. सो दॅट इज वॉट वी केम टू फायंड आउट की तुमी पयलो रिपोर्ट जालो काय ना. सो तिणें म्हणा इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी सबमिटेड. शी वॉज वेटिंग फॉर सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन्सीक लॅबोरेटरी आनी पुलिसाचे थोडे इनपुट्स कितें आशिल्ले. पूण कितें आसा, बिकॉज ऑफ दीस डिले आनीक लोकांचे जीव वचूंक जायना. आनी मेनली अंटील यू आयडेंटिफाय द रिजन फॉर दीस डेथ्स तूं ते थांबोवपाक शकचो ना न्ही. कित्याक 5 जेन्ना डेथ्स जाले तेन्ना जो GMCचो जो डॉक्टर आसा, डॉक्टर मधू भटकिरेकर, ताणें एक वेगळें एंगल दिलें. जेन्ना 5 जाल्ले तो म्हणूंक लागलो की फक्त 2च सुसायड आसा, बाकीचे 3 आर फॉर सम डिफरंट रिजन. पूण तो म्हणूंक लागलो की कोण तरी प्रोटीन शेक चड घेतालो, कसले तरी टॉनीक ड्रिंक्स घेतालो. पूण इफ समबडी इज नॉट इटींग प्रॉपरली एंड टेकींग एनर्जी ड्रिंक्स बी जाल्यार ताजे सिमटम्स आसता न्ही, तो एक दीस कोसळून मरूंक शकना यंग पर्सन ऑफ अ हेल्दी हें. सो ताणें एक वेगळो तरी एंगल हातून दिलो. सो हाजेर सामकें म्हळ्यार वी डोंट नो वॉट इज द रियल कॉज. आनी जशें तिका आमी सांगलें, तिणें सगळे रिजन्स दिले की दे आर ऑल फॉर डिफरंट रिजन्स. पूण वॉट वी सेड इज दॅट, जशें आमच्या MLAनी सांगलें, बिट्स जे आसा पळय न्ही, इट इज अ व्हेरी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट. ताजे फक्त गोवा कॅम्पस न्ही, ताजे आनीक 4 कॅम्पस आसा, टोटल 5 कॅम्पस, हॅविंग द सेम प्रोग्राम, सेम एकाडेमीक प्रेशर, सगळें सेम आसा. पूण हांवें मुद्दम गुगल केलें, खंयच्याच बाकीच्या बिट्सान अशें कसलोच इन्सिडंट जावना, एक सुद्दां सुसायड जावना. फक्त गोवा कॅम्पसान कित्याक इजंट दीस टू बी इन्वेस्टिगेटेड. ते आमी विचारपाक आयिल्ले. अनफॉर्च्युनेटली तिणें आमकां क्लियर आमकां अशें आन्सर्स दिवना. सो आमी फॉलोअप करीत रावतले. फक्त नेक्स्ट टायम इन्सिडंट जातकूच परत हो इशू 2 दिसांनी न्यूजान येता, तशें जावंक जायना. आय थिंक देर शूड बी सम कंक्लुजन टू दीस केस. आनी आमी डिमांड करता मेनली की CMान मातसो प्रेशर घालचो आनी फक्त मिडियाक एक स्टेटमेंट दिवचो ना की आपणे कलेक्टराक सांगला. ही कलेक्टराचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. दीस इन्सिडंट्स आर हॅपनिंग इन गोवा. यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक शुअर इट डज नॉट हॅपन. सो आमी डेफिनेटली प्रेशर दवरत रावतले नंतर. आनी आमी मागता इवन जे बाकीचे जे इनपुट्स येवपाचे आसा, वेदर इट इज फॉरेन्सीक लॅब ऑर पुलीस, आनी बेगीनच्या बेगीन दिवंक जाय. हाजेर कितें तरी कंक्लुजन जावंक जाय अशी आमची मागणी. नो डेफिनेटली जशें सांगलें, म्हळ्यार जर कलेक्टर इज जस्ट गोईंग बाय द रूल बूक एंड दे आर नॉट टेकिंग 1 स्टेप एक्स्ट्रा, कित्याक हो एक नॉट जस्ट एक 2-3 अशें 3-4 वर्सांनी अशें जावना, एका वर्सा भितर 6 जाल्ले आसा. सो दे नीड टू टेक इट मोर सिरियसली, डेफिनेटली. आनी मोर प्रोफेशनल हेल्प दे शूड टेक. एक्सपर्ट्सांक हाडूंक जाय. ते बेश्टे गव्हर्मेंट ऑफिसान बसून रिपोर्ट घेतले म्हणून जावचें ना. दीस वोंट स्टॉप. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.